नमस्कार. गोवा मिड डे अपर्णा बडेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. निमाणे गोय नगरपालिका दुरुस्ती अध्यादेश 2022 राज्यपालान मान्यताय दिली. नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्षाच्या वेंचणुके खातीर आता सिक्रेट बॅलट मतदान ना. मडगाव नगराध्यक्षाच्या वेंचणुके उपरांत हो बोवाळ. दिगंबर कामत म्हणटा गुप्त मतदानाची पालिका कायद्यान तरतूदूच ना. विरोधक फक्त राजकारण करता. विजय म्हणटा लोकशायेचेर हल्लो. फाटले कांय दीस चर्चेत आशिल्ल्या गोवा म्युनिसिपालिटी एक्टांतल्या अमेंडमेंटाच्या ऑर्डिनन्साक राज्यपालान मान्यताय दिल्या. राज्यपाल सध्या केरळाक आशिल्ले ते फाल्यां गोंयांत येवपाचे, पण म्युनिसिपालिटीचे मडगांव म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सनाचे इलेक्शन हे ताकतिकेन सरकारान करून घेतले. फाटले फावट अशें जाल्लें की मडगांव म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन निवडटना ऑपोजीट पार्टीचो भाजपासून ऑपोजीट पार्टीचो निवडून आयिल्लो, कारण थंय सिक्रेट बॅलट पद्दतीन मतदान जाल्लें. एक्टान अशें आहा की बॅलट पद्दतीन चेअरमॅन आनी वायस चेअरमॅनाचे इलेक्शन हे बॅलट पद्दतीन घेवपाचे आसता. सो आतां एक्टान अशें अमेंडमेंट केल्या की चेअरमॅन आनी वायस चेअरमॅनाचे इलेक्शन हे हात वयर करून शो ऑफ हँड ह्या पद्दतीन जातले. त्या खातीर अमेंडमेंट हाडपा आसले, तेजे ऑर्डिनन्स काल सरकारान काडलो. एक्ट काडा आनी चॅक करपा जाय. कोण उलयता तांकां एक्टा भितर खंय बरयल्लें आसा सिक्रेट बॅलटान घेवपा जाय म्हणून पयलीं चॅक करपा जाय. एक्टांत जर एक शब्द आहा थंय सिक्रेट बॅलट म्हणून जाल्यार दाखोवनी म्हाका. कित्याक उपयोग करता म्हणजे कितें थोड्याक ते अशें जाय न्ही, नाटकां जालें न्ही थंय. कावन्सिलरान थोड्याक फोडप आनी कितें करप. डेमोक्रेसीक नंबर हो सुप्रीम मान्य करता तुमी. नंबर आसा ताणें रूल करप न्ही. गव्हर्मेंट किंवा म्युनिसिपालिटी जावं पंचायत जावं जाचे कडेन नंबर आहा ताणें रूल करप. तशें वोट ऑफ कॉन्फिडन्स कशें दाखयता, वोट ऑफ कॉन्फिडन्स कशें घेता. स्पेशल मीटिंग ऑफ द काउन्सिल. स्पेशल मीटिंगेक ऑलवेज बाय शो ऑफ हँड्स. दोज हू से फॉर स्टँड अप, दोज हू से नो स्टँड अप. जालें. म्हणजे सपोजींग 30 जाण आसा कावन्सिलर, जाल्यार 1/3 म्हणजे कितले जाले, 10 जाणांनी सिग्नेचर मारली की तुज्या नो कॉन्फिडन्स मशीन हाडपा जाता. तुका आतां कितें केलां, नवो अमेंडमेंट पयर केला, तातूंत भितर म्हटल्यार मेजॉरिटी म्हणजे 30 कावन्सिलर जाल्यार 16 कावन्सिलरांनी सायन मारले शिवाय तुज्यान मिटींग आपोवपा जायना. It is not about losing or winning. It is about people knowing that whoever two people are contesting for the post of chairman, who is going to win and who is supporting who. If there are 15 councillors, if 10 are supporting one person, he will win, or 8 are supporting one person, he will win. So this is what I am trying to say. Let the people of Margao, Fatorda know who is supporting who. It's very simple. You don't have to be scared of anybody. विजय म्हणटा हो लोकशायेचेर हल्लो. ताचे खंय ह्या विशयी राज्यपाला कडेन उलोवप जालां. वोटिंग फॉर चेअरपर्सन्स पोस्ट इन म्युनिसिपल इलेक्शन हो हात वयर काडून जातलो, हो सिक्रेट बॅलटान जावचो ना. हाजे खातीर जी अर्जन्सी दाखोवन ऑर्डिनन्स पास करूंक सरकार सोदता ताका एप्रुवल ग्रांट करचें न्ही. ताजेर सिग्नेचर मारून एसेंट गव्हर्नरान दिवचो न्ही, हो आमी तांकां टेलिफोनिकली रिक्वेस्ट केला. जातून लोकशाही आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 73rd आणि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंटाची पूर्णपणान हत्या जातली. काँग्रेस म्हणटा दिगंबरान पालिका कायदो सारको वाचचो. Why we say secret ballot? There is no confusion, there is no ambiguity. कित्याक कोण म्हणटा ते clear ना म्हणून rules. If it's not clear, you can seek a legal opinion. The Advocate General himself made a statement, I told in the court, that it will be by secret ballot. Even if no one is aware, we have rules, and Rule 7 speaks about ballot being used. And ballot is not open ballot, it is bound to be secret ballot. Ordinance are तुझे president are install chairman install करपाक. म्हणून तुमचे लोकांचे तुमकां भावार्थ ना. रूलूच आसा, रूल नंबर 7 इलेक्शन्स टू चेअरपर्सन 1969 ते प्रोसिजर प्रिस्क्रायब केला. तितून क्लियरली बरयल्लें आहा सिक्रेट बॅलट आनी बॅलट कशी डिस्ट्रिब्यूट करपाची, कशी मार्क करपाची कावन्सिलरांनी आनी कशी मेजपाची आनी टाय जालो जाल्यार कितें करपाचें सगळें दिल्लें आहा. कोण प्रिजायड करतलो, डायरेक्टर हिमसेल्फ हॅज टू प्रिजायड ऑर ही हॅज टू अपॉइंट एन ऑफिसर, हें दिल्लें आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बेळगांव गोंयचो चोर्ला घाटावेलो रस्तो काबार. लोकांक यो वच करूंक कास्तीक जाता म्हूण कर्नाटकांतल्या जांबोटीच्या लोकांनी रास्ता रोको केलो. बरोच वेळ रस्तो बंद उरलो. बेळगांव गोंय रुटार गाडयो बरोच वेळ घाटार आडकून उरल्यो. रस्तो सारको करचो ना जाल्यार उक्तो करूंक दिवचे ना म्हूण शिटकावणी. निमाणे जिल्लोधिकाऱ्यान मध्यस्थीन उक्तो केलो. ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ
ಈಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ರಿ ನಾನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡತ್ತೀನಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂशन ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ अंदर भी माताडून केलं 1 मिनिट मी बोलतो ऐका आता तहसीलदार साहेब पण तुमची सेवा करायला चालेल मी पण तुमची सेवा करायला मी पण सेवा करायला चालेल तुम्हाला त्रास देण्यासाठी मी फोन चालेल की आज तुम्ही निवेदन दिला पुरा 1 महिन्यानंतर बघू 2 महिन्यानंतर आत्ता तुमच्या गावी जाऊया PW इंजिनियर साहेबांनी तिने काय म्हणते आमचं रोड सेक्शन आहे 1.2 किलोमीटर मेट्रिक पण झाला होता तेव्हा पाच एक बोलायची लो पाणी 1.2 मेट्रिक पण झालेला आहे तेव्हा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अडवल्यानंतर आम्ही केलं नाही कॉन्ट्रॅक्टर पळून गेला पण सांगता येते नाही आता जाऊया त्याचा जाऊया जाऊन फॉरेस्टवाला पण बोलून घेऊया तहसीलदार साहेब आहे इंजिनियर आहेत मी आहे मी फक्त रोड करणार नाही मी प्रोटेक्शन करणार बरोबर गोय योग्य मार्गार आसा गोय गुंतवणूक येता म्हणून मुख्यमंत्री उलयला GCCI FICC आणि इन्व्हेस्ट इंडियाच्या 2 दिसाच्या इन्व्हेस्ट गोवा परिशदेचे उक्तावण करताना तो उलयतालो सरकारान खंय GCCI 75 नव्या इन्व्हेस्टमेंट युनिटाचेर टार्गेट दिला गोंयांत गुंतवणुकीक ही योग्य वेळ म्हणून पर्यटन मंत्री रोहन उलयलो We are actually on the right track with the Mopa International Airport, with the port connectivity, with the rail connectivity and with the road connectivity. So definitely, so in the coming days, we are on the right platform. So on a Gati Shakti, so everything will be on one platform and to plan the industry in a different sectors, we are using this platform. So definitely with investment, whatever the coming in the state, is right investment is coming in state. For this investment summit 2022, already we had asked for the GCCI and coming for Azadi Ka Amrut Mahotsav, we have asked them at least 75 different investment should come in the states. I feel this is the right time for somebody to invest in Goa. As the government looks at employment and revenue opportunities for the state, it's a right time for you because we have a lot of things happening. I think the videos have showcased everything possible, right from ease of doing business, a single window, the opportunities that are available, and the stalls outside will speak a lot more than what it is here. I've had the opportunity to interact with a few of my friends here from the industry who are part of different associations in the country. The thought process looks to be very energetic because end of the day, the Prime Minister's vision under Atmanirbhar, our CM's vision under Swayambhurna Goa, we have a lot of things to do. And when we look at Akhanda Bharat, there are so many opportunities that are available that are opening up. Today we can proudly say and stand and say that we are Indians and that's our pride. तरेतरेच्या नव्या व्यवसायाक विद्यार्थ्यांचे स्किलिंग जावंक जाय शिक्षकांनी आप खोशयेन सरकारा बरोबर वावुरचे तांचे प्रकल्प कल्पना सरकाराक सांगच्यो मुख्यमंत्र्याचो उलो गोय उच्च शिक्षण मंडळ आणि स्किलिंग स्टार्टअपाचो MOU करताना तो उलयलो डिग्री घेतिल्ले भुरगे LDC जॉबाचेर दोळो दवरून आसतात म्हणून तोमणोय मारलो हांवें ऑलरेडी एक सर्क्युलर काढला की दोज हू आर इन द टीचिंग सेक्टर्स दे आर ऑनररी रेडी टू वर्क विथ द CMO ऑफिस ऑन डिफरंट प्रोजेक्ट्स ऑन देअर इंटरेस्टेड सब्जेक्ट दे आर रेडी बऱ्याच जाणांनी नांवां दिल्या डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन आमचे इनिशिएटीव घेतले तेंची मिटींग लायल्या उपरांत तेंचो जो जो सब्जेक्ट आसा जे आतां फॉर एग्जाम्पल कोण एनवायरमेंटाचेर फॉर एग्जाम्पल कोण वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर जे आपली सजेशन्स किंवा अशा पद्दतीन गव्हर्मेंट वील टेक ऑन बोर्ड आणि तांचे करपा खातीर त्याचो फायदो आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक जाता नवगुरुकुल न्यूटन स्कूल एंट्री उनलू ह्या 4 स्किलिंग स्टार्टअप कंपन्यांकडे गोय सरकारान MOU सायन केला ड्रॉप आउट अंडर ग्रॅज्युएट भुरग्यांचेर ह्यो कंपन्यो काम करतली गांवगिऱ्या वाठारांतल्या भुरग्यांक कोडिंग शिकोवपाचेर सरकार भर दितलो We in Goa are committed to being the part of it. We are committed to bring the more investment into the sector of education, IT and the knowledge services in order to create the job for a Goan without using up the state's natural resources or creating the pollution. Today is the momentous day for the journey. We have with us the 4 startup here with the Director of Higher Education have just signed
the 4 MOUs to establish the 4 unique program with the Goa students population. Graduate and post graduate जावन जे घराकडे बेकार बसले म्हाका केन्ना तरी गव्हर्मेंट जॉब मेळटलो काय कितें आनी LDCची वाट पळयत आसा, फक्त LDCची वाट पळयत आसा आनी LDC ना म्हटलं जाल्यार मातसो सकयल येवपाची तयारी आहा म्हणटात ते. हांव कित्याक तें सांगना, मागीर बजेटीक हाडटा. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. रेश मागोश कुठ्ठाळे आनी दवल्ले झेडपी मतदारसंघाक 19 उमेदवारांचे 20 अर्ज. आज उमेदवारीचो निमाणो दीस आशिल्लो. रेश मागुशाक 4 उमेदवाराचे अर्ज, कुठ्ठाळे 5. सगळ्यांत चड 10 उमेदवार दवल्ले. वेंचणुकेक BJP, काँग्रेस आपाच्या चिन्हाचेर उमेदवार. आरजीचे चिन्ह नाशिल्ल्यान अपक्ष आनी हेर अपक्षां मदीं झुंज. 16 ऑक्टोबराक मतदान, निकाल 18क. म्हाका इतली खात्री आसा की आकेंबाईचो लोक, दवल्ले दिगरपाली आनी रुमडामोलचो लोक हांकां बरें खबर आसा की सिद्धेश भगत हेणी कसलो वावर केल्लो आसा. ना म्हणल्यार ड्युरींग कोरोना टायम वेगळे वेगळे हेतून. आनी आयज सगळे म्हणटा यूथ जाय, यंग जाय, एज्युकेटेड जाय, एनर्जेटीक जाय. आयज तो प्रॉडक्ट तेंच्या खातीर आसा. आनी चड करून कॅन्डिडेट न्ही, नेता न्ही, बेटा हो स्लोगन चडसो चलतलो हांगा आनी काम करपा खातीर बसला. मेन म्हणटा तें काम. अशें दिसपाक ना की लोकांक की पार्टीचो विजय असो न्ही, लोकांचे कामां जावपाचो विजय जो फोनार पावपाक शकतलो, जो थंय रावपाक शकतलो लोकां खातीर. ही जी बाय इलेक्शनाक जी आमकां जिल्हा परिशद तिकेट मेळ्ळ्या ती आमकां जिखून हाडपा लागून आमचे कार्यकर्ते किंवा आमदार तशें पार्टीचे सगळो सपोर्ट आमकां आसतलो आनी तसोच लोकांचो सपोर्ट आसतलो. आमी फाल्यांच्या आयच्यान प्रचाराक डोर टू डोर चालू करतले सांजे 4 सुमार. देवी शांतादुर्गा आकेबाईस तिका नमन करून आमी हो फुडलो प्रचार आमी सुरू करतले. 8 दीस मेळटा, ते 8 दिसां भितर आमी मॅक्झिमम लोकां कडेन घरान वचून आमी जे आमी वोट मागपाक ते मागतले. आनी म्हगेलो मेन गोल आहा टू डिफीट द BJP बिकॉज 2 टर्म जाले BJP कॅन्डिडेट आहलो थिंगा. बाय इलेक्शन हांव मुखार सरला, सगळ्यांक युनायट करून इलेक्शन आमी जिखपा म्हणून मुखार सरला. 4 नॉमिनेशन आयला. एक राजेश वैकुंठ दाबोलकर, साईनाथ बाबलो कोरगांवकर, संदीप बांदोडकर आणि प्रगती संदीप पेडणेकर. खंयचो मतदारसंघ? 12 रेशमा म्हणजे 12 रेशमा. स्क्रुटनी फाल्यां न्हू? फाल्यां 10. जेटी धोरणाचेर गैरसमज पातळावन दिशाभूल करची न्ही म्हूण पर्यटन मंत्री रोहनाचो उलो. सुरक्षीत पर्यटना खातीर हे धोरण सरकाराची येणावळ वाडटली. जेटीच्या वाठारांतल्या गैरगजालींक आळाबंद येतलो. जेटीच्यो मुळाव्यो सुविधा सुदारतल्यो. पर्यटन खात्याचे जेटी धोरणाचो अभ्यास करून जाळवणदारांनी आपल्यो हरकती आनी सुचोवण्यो 15 ऑक्टोबर मेरेन दिवच्यो म्हूण उलो. खंयची नवी जेटी बांदतले टुरिजम ना आनी खंय तरी रामपोणकार भावाच्या थंय वचून आनी कितें करतले ना. So we are very clear that we are regulating activities around the jetties that are for tourism purpose. आणि ह्या बाबतीन समज कोणाकूय समज अजून आपले विचार, सजेशन्स, एडवाइस, ऑब्जेक्शन्स, कन्स्ट्रक्टिव्ह ऑपोजिशन कितें आसा तितले पॉयंट्स त्या ड्राफ्टान तुम्ही ॲड करात. and तुम्ही कोण ॲड करता we will definitely want to talk back to you and clarify your doubts individually if required. पण just for the sake of opposing businesses चलोवंक जाय, which High Court also has told to regulate. So I think there is miscommunication. I don't blame my water sports brothers. गोंयकार खंयच्याच भावांक ब्लेम करना, पण तांकां कोण दिशाभूल करता तांकां फक्त एकूच एक सूचना दिवंक सोदता की अंडरस्टँड, टॉक टू अस, वी आर देर. लोकांक दिशाभूल करनाकात. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळत रावात प्रुडंट. धोक्याच्या झोनांनी अपघात आनी मरणां उणी करपाचो प्लान ट्रॅफिक पुलिसांनी गोंयभर डेमायज एक्सिडंटाचे झोन आनी स्पॉट मार्क केल्यात. उत्तर गोंयांत 15, दक्षिणेन 24 सुवाती मार्क. उत्तरेन एकूण 4 ब्लॅक स्पॉट, दक्षिणेन 10. ह्या दरेक स्पॉटार एक्सिडंटान कोणा ना कोणाचो जीव गेला. मुख्यमंत्र्यान खासा उचेली बसका घेतली. खासा रिपोर्ट कि हम 2025 के पहले ही ये 50% डेथ्स और 50% एक्सीडेंट पूरे करने का काम जन भागीदारी और जन सहभाग से हम निश्चित रूप से करेंगे, ऐसा विश्वास मैं आप सबको देना चाहता हूँ। काफ़ी ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई हुए, तो 14,000 करोड़ रुपए हम देश में
भारत सरकार के रोड, राज्य सरकार के रोड, म्यूनिसिपल रोड, ये जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, डेड ट्रैप बने हुए हैं, उनको सबको इम्प्रूवमेंट करने के लिए खर्चा करेंगे, जिससे निश्चित रूप से फायदा होगा। रस्ते रुंद 4 लेन 6 लेन आणि गुळगुळीत जाले म्हूण एक्सिडेंटाचो आंकडो ते तुळेत देवना। हो केंद्रीय हायवे मंत्री गडकरी धरून स्टेट ट्रॅफिक पुलिसा मेरेन सगळ्यांचो चिंतेचो विषय। नव्या मोटर वाहन कायद्यात तालाव 5 पट 10 पट वाडोवनय परिस्थिती जाय तशी सुधारना। वाडट्या फेटल आणि हेर एक्सिडेंटाचे गोंयचे ट्रॅफिक पुलीस सध्या तकली फोडटात। एक्सिडेंट स्पॉट आणि ब्लॅक स्पॉटांचो सर्वे आणि वळेरी ही अशी तयार। उत्तर गोंयांतलो 2021चो हो डाटा। कदंबा पठारांत साईबाबा देवळा लागीं 19 एक्सिडेंट, 1 फेटल, एकलो सोंपलो। कोलवाळे बिनांनी लागीं 2 एक्सिडेंट, दोनूय फेटल, 2 सोंपले। तोरच्या राजवेल वाड्यार 5 एक्सिडेंट, 2 फेटल, 2 सोंपले। वाळशे बिचोले ITI लागीं 9 एक्सिडेंट, 1 फेटल, 1 सोंपलो। दक्षिण गोंयांत असले स्पॉट चड। दक्षिणेत एकूण 24 एक्सिडेंट स्पॉट सोदून काडल्यात। प्रिय कोणे 18 एक्सिडेंट, 1 फेटल, 1 सोंपलो। धारबांदोड्या 5 एक्सिडेंट, 4 फेटल, 4 सोंपले। उसगांव फोंड्या 9 एक्सिडेंट, 2 फेटल, 2 सोंपले। बोमा 5 एक्सिडेंट, 1 फेटल ना। वास्को सेंट एंड्रू चर्ची लागीं 8 एक्सिडेंट, 1 फेटल, 1 सोंपलो। वास्को शांतीनगरात 11 एक्सिडेंट, 3 फेटल, 3 सोंपले। मडगांव हॉटेल ओदेज जंक्शना लागीं 8 एक्सिडेंट, 1 फेटल, 1 सोंपलो। मडगांव पोन्न्या मार्केट सर्कला कडेन 14 एक्सिडेंट, 1 फेटल ना। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला लागीं 7 एक्सिडेंट, 1 फेटल ना। मडगांव गोगळात बोळशे सर्कला लागीं 11 एक्सिडेंट, 1 फेटल ना। इतले मजगती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान वाडट्या एक्सिडेंटाचेर खाशेली बसका घेतली। 21 ऑक्टोबराक पणजे भौशीक बसका आयोजीत केल्या। ट्रॅफिक, PWD आणि येरादारी खात्याचे अधिकारी आणि सामान्य लोकांक ह्या बसकेंत सुचोवण्यो दिवंक मेळटल्यो आणि त्याच प्रमाण ही खाती पावलां उखलतली। वॉटेवर द सजेशन्स फ्रॉम देम, कोणाक बँकिंग ऑफ रोड, खंय सायनबोर्ड लावपाक जाय, कट करपाक जाय, ह्या सगळ्या विशयाचेर आमी तेंची सगळ्यांची सजेशन्स घेवन म्हणजे लॉंग टर्म आणि शॉर्ट टर्म मेजर्स हे स्टेटीन घेवपाचे आसा। त्या खातीर फुडें केन्ना तरी 21 तारखेक हो प्रोग्राम जातलो, जेणे करून सगळ्यांची सजेशन्स आयकून घेतली वयतली आणि त्या प्रमाणे इम्प्लिमेंट केतली वयतली। एक्सिडेंट झोन, एक्सिडेंटाचे स्पॉट, ब्लॅक स्पॉटांचे सर्वे आणि वळेऱ्यो केल्यो खऱ्यो, मात थंयचे रोड इंजिनियरिंगाक हात घालतलो कोण आणि रस्ते रुंद करून येरादारीक निर्दोख जातली हाची खात्री कितें? 4 लेन 6 लेन एक्सप्रेसवेंचेर गाडयो मुक्तल्या देशांत ह्या प्रश्नाची जाप स्वता हायवे येरादारी मंत्र्या कडेनूच ना। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। जीण सोपी करूंक इंटरनेट आयले, आता ताचोच गैरवापर जाता। दरेकल्यान सादूर रावपाची गरज। शिक्षकांनी जागृताय करची म्हूण DGP जसपाल सिंगाचो उलो। सायबर जागृताय दिसा पुलिसेन शिक्षकांक परवरे SCIRTची कंप्युटर शिक्षकांक शिबीर दिले। एखादे सायबर क्रायमा विशीं कळीत करूंक केंद्राचे नॅशनल सायबर क्रायम रिपोर्टिंग पोर्टल आणि हेल्पलायन वापरची। Government of India has come out with a national cyber crime reporting portal. So anybody, it is advertised on television also. You can download the link, and if anything happens to anyone, either to you, to your colleagues, to your societal friends, they can use that portal, and automatically the crime or the complaint will be referred to the concerned police station anywhere in the country. Government of India has come out with a helpline 1930. We have tried to advertise it, and on the average we are getting around 10 calls every day. Please don't take it as a training. You are already educated, you are already trained, you understand computer science, but our officers will share how brilliantly some of the antisocial elements have put these devices to misuse, and how they have caused harms to thousands of people. Particularly as teachers, you will be basically the harbinger of change, and जैसा वो हिंदी में कहते हैं कि जोत से जोत जगाते चलो। 25 कोटी मोडून कासारवाड्या पंप हाऊस बांधतात ते खरेच पेडणेकारांच्या बऱ्याक काय म्हूण मंत्री सुभाषाक प्रश्न। लोकांक नाका आसतना बांदला म्हूण खंय बोवाळ।
मंत्र्यान बैलपार पंप हाऊसाचे इन्स्पेक्शन केले. मोपा विमानतळ, आयुष हॉस्पिटल फुडल्या 10-20 वर्सांची उदकाची गरज लक्षात घेऊन खंय हे पंप हाऊस बांदला. इन्स्पेक्शनाक आमदार आल्लेकार आणि जीत आशिल्लो. साधारणशे टेंटेटिव्ह डेट नोव्हेंबर म्हटला, पण बाय डिसेंबर हे हाजे पंप हाऊसाचे काम कंप्लीट जाता. बाय डिसेंबर सर हो पंप हाऊस आहा न्हू, हो आमच्या पेडणे ते काय कमर्शियल फॉर पर्पज मोपा एअरपोर्ट पेडणे तालुक्यात सद्याक आयचे घडयेक जी उदक जाय ते साधारणशे 30 MLD जाय. आयचे घडयेक आमी जे तांदूळ प्लांटात दितात ते साधारणशे 15-16 MLD दितात. 15 MLD म्हटल्यार जाता. पूण प्रामुख्यान पयलीं जे आसा पळय न्ही ते म्हटल्यार पेडणे तालुक्यात उदक हे पावपा संबंधी हे पंप हाऊस जे आसा पळय न्ही एकंदर इस्टाब्लिशमेंट आसा तो पेडणे तालुका पयलीं टार्गेट दवरून केल्ली आसा. ताजे नंतर मागीर कारण हांगसर प्रोविजन जे केलां पळय न्ही ह्या न्हंयतल्यान उदक काडपाचें ते 110 MLD म्हणजे मुखाल्ले 5 वर्सां, 10 वर्सां, 15 वर्सां, 20 वर्सां उदकाची अडचण जावची न्ही. लोकांचा विरोध आहा न्ही सर ह्या प्रोजेक्टाक. हय 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 ते लोक म्हणटा सर इतले उदक ना आणि इंजिनियरूय म्हणटा की इतले उदक ना म्हणून साळांतल्या न्हंयचे घालचें पडटा हांगा ह्या न्हंय. अरे बाबा आतां सद्याक उदक आसा तें टॅप करया आनी जे उदक समजा आनी एडिशनल जर जाय समजा साळांतल्या हांगा हाडचें पडटा ताका प्रोविजन करतात तशें करतात आमी. करच्या पयलीं ह्या न्हंयतलें उदक काडप हे बरोबर दिसता सर. काडप म्हणल्यार मी कितें अशें सोडप येता. आतां तुज्या आनी म्हजी दोळ आयका पळय तुज्या आनी म्हजी दोळ मुखार पळय कितलें उदक वता पळय 1 मिनटाक कितलें MLD उदक वता तें पळय. वयता सर पण लोकांकूच नाका न्ही, लोकांक प्रोजेक्ट नाका न्ही. कित्याक नाका? लोकांकूच प्रोजेक्ट नाका. लोकांनी जल आंदोलन केले हेच्या उपरांत मागीर आमदार इले सगळे येवन विजीट करून गेले. सकल जे लोक उलयले म्हजे कडेन ते म्हणटा आमकां जाय म्हणटात. जाय म्हणटात आमदारांनी कलेक्टर जाय अशें म्हणून लोक सांगतात. तुमी खंयचे हे हाडली भाशा हाडली म्हणजे आमी विरोध करता अशें दिसता तुमकां सर. पळय आयकय दिवचले पावर सबस्टेशनाचे काम नेटान चल्ला. 50 वर्सां आदले सामान बदलतात. 60% वयर काम जाला. मंत्री सुदीन सांगता. सरकाराचो 12 तालुक्यांनी मंत्री तुमच्या दारी उपक्रम सुरू. सुदीन ऑफिसरांच्या टिमीक घेवन थंय सबस्टेशनार पावलो. सुदीन सांगता त्या प्रमाणे फुडल्या 50 वर्सां खंय दिवचलकारांनी हुस्को करपाची गरज ना. आमोणा साखळे थिबिसावन दिवचले अंडरग्राउंड केबलिंगाचे सुदीन उलयला. म्हणजे फुडले 50 वर्सां जशी म्हाका दिसता ह्या एका 50 वर्सां जाली सबस्टेशनां तशी फुडले 50 वर्सां परत ह्या सबस्टेशनां मोठ्या प्रमाणात मेंटेनन्साची गरज ना. 33 kV 11 kV हे आमोणा साखळी आणि आमचे थिवीम अशा भागांतल्यान येता. आतां मेजर जोर आमी साखळे आमोण्याच्यान हाडपाचो ठरयला आनी त्या खातीरूच जे केबल नेटवर्क जाय अंडरग्राउंड केबल नेटवर्क ताजो एस्टिमेशन करून तें काम अर्दें चालू केलां. एक मोठो एस्टिमेट बिचोलीचो 28 कोटीचो तेंय काम चालू जालां. पावराक लागून जे घराघरांत इंटरप्शन जाता तें बंद जातलें. ISL सीझन आयच्यान सुरू. पयली मॅच केरला ब्लास्टर्स आड ईस्ट बंगाल कोची नेहरू स्टेडियमार 2 सीझन बायोबबलांत काडल्या उपरांत आतां ISL अवे फॉर्मेटान परत आयले. हे फावट ISL फॅन्साक स्टेडियमार येवकार 21 सप्तकान लीग मॅची चलतल्यो. FC गोवाक पयली मॅच 12 ऑक्टोबराक. ISLच्या ट्रॉफीक 11 टिमी तयार. अनुच्या सीझनात खेळाच्या फॉर्मेटात काय बदल केल्यात. आता टॉप 6 टिमींक फायनली मेरेन वचूंक मेळटले. 2 टेबल टॉपर्सांक सेमीत थेट एंट्री. आदल्या सीझना प्रमाणूच लीग टॉपराक लीग शील्ड मेळटले. FC गोवाची पयली मॅच 12 ऑक्टोबराक ईस्ट बंगाला आड कोलकातात. प्रुडंटा खातीर फ्लाय आल्वारीस. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रूड.